आयज आमी केरी गांवांत आहात आनी आयज फावंडेशन स्टोन आमी MRF शेडीचो घातलेलो आहात आनी हायकोर्ट इन्स्ट्रक्शनाचेर जे आख्ख्या गोंयभर सगळ्या पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स आहात की MRF शेड तेंचे जे कन्सर्न पंचायत एरियान जाय म्हणून, कित्याक आयज लोकवस्ती वाडलेली आहा, कमर्शियल एक्टिविटीज वाडलेल्यो आनी गार्बेज हो मेजर प्रॉब्लम जाला आनी गार्बेज म्हणजे ह्या इन्स्ट्रक्शना उपरांत जेन्ना सगळ्यांक पंचायतीक इन्स्ट्रक्शन्स गेले त्या टायमाचेर सगळ्याक MRF शेड घालपाक तांकां स्पेशल फंड अलॉट केल्ले आहा. म्हणजे ह्या आयच्या ह्या शेडीक टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 30 लॅक्साचो आहा. पूण मेजर जाग्यांचेर व्हडले व्हडले पंचायती MRF शेडीक प्रॉब्लम जाता कित्याक गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज ना आनी खूब डिफिकल्टीज जाता. म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाका दिसता पयले तुयेन केल्लो MRF शेड जंय गव्हर्मेंट लँड आसलेली आनी दुसरी हांगा केरी आहे जंय गव्हर्मेंट लँड आसली. आतां बाकीच्या पंचायतींनी गव्हर्मेंट लँडाक इशू आहा. मोरजे गांवांनी तसोच टुरिजमाची जमीन आहा, थंयसर तेंच्यांनी हें केला गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट. सो प्रत्येक गांवांत आयज गरज आहा की हो गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट आसचो आनी आमी ते प्रमाणे आमी सेवरेज ट्रिटमेंट प्लांट एंटायर कॉन्स्टिट्यूट खातीरूय फुडें येल्लो आसा, जेणे करून फुडले जे आमचे नेक्स्ट जनरेशन आहा तांकां हे डिफिकल्टीज फेस जावंक जायना म्हणून सेवरेज व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा. कित्याक आयज तुमी पळयतात की गोंय लो लायिंग एरिया आहा आनी वचात थंय आमी टॉयलेट्स बांदतात, हो कमर्शियल एक्टिविटीज आहात आनी सिवरेज आमी जिरवणीचे म्हणटा ते उदीक जमनीन सोडटात आनी त्या उदकाक मेजर हार्म जावंक शकता. सो ताका लागून आमकां प्रिकॉशन घेवंक जाय. अशे प्रमाणे म्हाका परत एकदां आमच्या केरी पंचायत सरपंच, स्पेशली सरपंच धरती नागोजी तशीच त्याची एंटायर टीम, वॉर्ड मेंबर जावं, डेप्युटी सरपंच जावं, पंच मेंबर जावं, तांकां कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा. कित्याक हे एकाच सायडीन म्हणजे आमदारूच करतलो पंच मेंबरूच करतलो अशें ना, सगळ्यांनी कलेक्टिवली डेव्हलपमेंटा खातीर मतदारसंघाक किंवा आपल्या विलेजी खातीर पंचायती खातीर काम करपाची गरज आसा. त्या प्रमाणे केरी पंचायत हे आपले फूल एफर्ट्स म्हाज्या वांगडा रावन सगळे प्रत्येक गोष्टी डेव्हलपमेंटाचे केरी गांवांत चालू आसात आनी येणाऱ्या टायमारूय 2-3 प्रोजेक्ट्स मेजर केरी गांवांत जावपाचे आहात. आमचे बाईचे सामके काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की आमच्या केरये गांवांत कितें कितें बाईचें सदांच काम चालू आसता आनी ही आमची MRF शेड जी आसा ती आमकां सारकी गरजेची आसली. कित्याक आमकां कचरो उडोवपाक जागो नासलो. आमच्या पंचायतीच्या फाटल्यानूच आमी कचरो उडयतालो आनी ती सायडीन आमची शाळा आसली. सो आमी तांकांय प्रॉमीस केल्लें की फुडल्या वर्सा मेरेन आमचें हें कितें आसा तें MRF शेड आमी बेगींतल्या बेगीन करतली म्हणून. सो भाई कडेन आमी गेली, भाईक सांगलें भाई अशें अशें आसा म्हणून. सो भाईन सांगलें टेंशन घेवं नाका, जातलें सगळें. आनी नेक्स्ट टायम परत भाईक विचारलें तेन्ना भाईन सांगलें तुमचें ऑलरेडी जाल्लें आसा सगळें. सो आमी मागीर आयज म्हटलें फावंडेशन स्टोन दवरया म्हणून. सो भाईक हांव थँक्यू वेरी मच म्हणटा.